हॅलो एवरीवन. तर कशी आसात तुमी सगळीं? गोवन क्रिएशनाच्यान तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो येवकार. तर आयज आमी करया गोवन स्टायल इडली. ताच्या खातीर हांवें घेतला 2 वाटी तांदूळ आनी 1 वाटी उड्डाची दाळ. ती बरी अशी धुवन घेवपाक जाय आनी रातभर फुगोवन दवरपाक जाय. सकाळीं उठ्ठकीर ती मिक्सरान घालून ताची बरी अशी पेस्ट करून घेवपाक जाय. वांटून घेतल्या उपरांत ती बरी मिक्स करपाक जाय. मिक्स केल्या उपरांत तातूंत 1 चमचो मीठ घालून घेवपाक जाय. मीठ घालून परत ती बरी अशी धांपून घेवपाक जाय 4 ते 5 वरां खातीर. धांपून दवरतकीर ती बरी अशी दाट जावन येता. तर तुमी पळोवपाक शकता ही कितली दाट जावन येयल्या ती. एक मोठो नाल्ल आनी पाव किलो गोड बरें मुड्डून घेवन सायडीक दवरपाक जाय आनी इडलीच्या पात्राक बरें तेल लावन घेवपाक जाय. तेल लायतकीर जे आमचे इडलीचें बॅटर आसा तें सगल्या इडलीच्या साच्यान घालून घेवपाक जाय आनी जी सायडीक सय आनी गोड आमी मुड्डून दवरलेले ते ताच्या वयर थोडे थोडे करून हाताच्या हेल्पान घालून घेवपाक जाय. हें घातलकीर परत आनीक एकदां जे इडलीचें बॅटर आसा तें ताच्या वयर घालून घेवपाक जाय आनी इडलीचें पात्र गॅसीर उकडत दवरपाक जाय. तातूंत ह्यो इडल्यो घालून 15 ते 20 मिनटां स्टीम करून घेवपाक जाय. हे सगळे जे साचे आसा ते भरून 15 ते 20 मिनटां स्टीम करून घेतल्या उपरांत सुरी किंवा काट्याच्या हेल्पान ह्यो सगळ्यो इडल्यो काडून घेवपाक जाय आनी ह्यो इडली आतां रेडी टू सर्व आसा. डू लायक एंड शेअर, सबस्क्रायब माय चॅनल. थँक यू.